हांवें पत्रकार परिशदेंत जे आंकडे मांडल्या ते नीती आयोगाचे आंकडे. ते आंकडे म्हजे स्वताचे न्हय. विरोधकांनी कितें उलोवप हें आमकां मोविनान सांगपाची गरज ना. ते उलोवपाचो आमचो हक्क आसा म्हण फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसाय उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. वयलें इंजीन जेन्ना सांगता, जी सर्वोच्च प्लॅनिंग बॉडी, आमच्या देशाची सगळ्यांत वयली टॉप मोस्ट प्लॅनिंग बॉडी, ज्याचो चेअरपर्सन माननीय प्रधानमंत्री, ती बॉडी जेन्ना सांगता की सकयल्लें इंजीन म्हळ्यार गोंयचो सरकार सारको चलना, तेन्ना गोंयकारांनी कितें मागपाचें हे वयल्या इंजिना कडेन की बाबा सकयल्ल्या इंजिनाचो ड्रायव्हर जो फेल जाला ताका रिप्लेस करा. हो डिमांड हांवें काल एक प्रेस कॉन्फरन्सांत केलो आनी करतना हांवें डिटेल्ड 7 पॉयंट काडले. अनएम्प्लॉयमेंट पर्संटेज, आमचे फिस्कल डेफिसीट, अशे 7 पॉयंट काडले. ह्या 7 पॉयंटांचेर एकूय उतर BJPच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत एकूय पॉयंट तांणी घेवंक ना. प्रेस कॉन्फरन्स घेतले 3 जाणांक घेवन. एक आशिल्लो एक तांचो सिनियर मिनिस्टर जो 28 वर्सां मिनिस्टर म्हणून आहा, मोविन गुदिन, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर. दुसरो आशिल्लो आमचो नवो आमदार SPDAचो चेअरमॅन बाबदाजी साळकर. आनी तिसरो एकलो फॉग म्हणून आसलो, पर्रीकारा बरोबर भोंवतालो. फॉग 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 म्हणून फोग आतां शेळला आनी एक प्रोफेशनल स्पोक्समॅन BJPचो जाला. ताका हाडून तांणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. प्रेस कॉन्फरन्सांत एकूय निती आयोगाच्या फिगरांचेर तांणी कॉन्टेस्ट करूंक ना. हांव म्हणटा करा, सांगा तुमी निती आयोग चुकला म्हणून. तांच्याच स्पोक्समॅनान प्रेस स्टेटमेंट काडून सांगलो की गोंयच्या सरकाराक दिसता निती आयोग चुकला जाल्यार खरें फिगर कितें तें सांगात म्हणून. आनी ते कडेन फिगर ना कांय ना. हांकां उबे केल्या उलया आनी गाळी मारा म्हणून. निती आयोगाचेर उलया. हांव मंत्रिमंडळांत आसा ना येवपाक सोदतालो हो इशू न्ही. इशू आसा की वयले इंजिनान गोंयचे जनतेक उघड करून सांगलां, दाखयलां की सकयल्लें इंजीन फेल जालां म्हणून. आनी सकयल्ल्या इंजिनाचो ड्रायव्हर फेलियराचो मेन रिजन, कारण जें फेल जाता की तो ड्रायव्हर फेल जाला म्हणून. आनी तो ड्रायव्हर रिप्लेस करचो हो आमचो डिमांड आसा. हो ओपोजिशन म्हणून डिमांड करपाक म्हाका रायट आहा. आतां आय कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड वाय यू आर डिफेंडिंग द चीफ मिनिस्टर, बिकॉज यू आर एक्युज्ड इन द पावर स्कॅम केस. पावर स्कॅम म्हळ्यार कितें? पावर इंटेन्सिव्ह आनी पोल्युटींग इंडस्ट्रीज, हे स्टील मेकिंग एलॉयज, गझलर्स, हे पावर गझलरांक रिबेट दिली म्हणून मनोहर पर्रीकारान तुजेर केस केली. ही केस आतां चालू आहा. सर्व सगळ्या मनशांक विटनेसींक सर्व करूंक ना म्हणून केस फुडें गेल्या. प्रमोद सावंत तुका थंय डिफेंड करना. जे भशेन तूं ताका डिफेंड करता त्या भशेन तो तुका करना. आनी तो करना म्हणून तुका भंय आहा आनी म्हणून तूं ताका डिफेंड करपाक हांगा उबो रावता आनी उलयता. एंड यू आर मेकिंग अ जोक ऑफ युअर सेल्फ. आज मोविन गुदिनाक कळपाक जाय की आपल्याक स्थान थंय ना. म्हजे उलोवं नाका तूं. हांव भितर पडटा म्हणून हांव जॉयन जावंक ना. हांवें सपोर्ट केल्लो मनोहर पर्रीकाराक सरकार करपाक आनी ते सरकारान 16,000 कोटी रुपया हाडले हांगा. तुजे मुखेलमंत्र्यान 1 रुपया हाडूंक ना अजून मेरेन आनी एक प्रोजेक्ट करूंक ना. आमचे वेळार प्रोजेक्ट सुरवात जाल्ले ते इनॉग्रेट करून खाज आहा ताका. आनी गोंयचे जनतेक आतां कितें तरी बदल जाय आनी ही बदल मागपाक सगळ्यांक रायट आसा. थोडे भिवन ओगी आहा. हांव भिवपाचो मनीस न्ही. हांव सत्य कितें तें उलोवपी आनी जें कितें उलयता तें फॅक्ट्स आनी फिगर्साचेर उलयता. जर तुमकां कितें डिबेट करूंक जाय जाल्यार ह्या फॅक्ट्स आनी फिगर्साचेर डिबेट करा. ते चीफ सेक्रेटरीक कामाक लावनातात. कितें तरी आमकां बुलेट पॉयंट दियात ओन्ली पॉझिटीव म्हणून. कसलें पॉझिटीव? ओपोजिशनान कितें उलोवप तें हांचे कडच्यान ट्युशन घेवप आमी आनी हें दिसता तें आमी उलोवपाक आमकां हक्क आहा. आनी हांव परते रिपीट करता, हें फेल जाल्लो ड्रायव्हर रिप्लेस करूंकूच जाय.
देव बरें करूं.